गोंयच्या मनशाचो मेल फिमेल वॉटेवर इट्स की डायट कशा पद्दतीचो आसपाक जाय? बॅलन्स करपाक आहार आमी म्हणटा की कार्बोहायड्रेट जे आसा तातूंत गूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट ते बरे आसपाक जाय. ताच्या बरोबर प्रोटीन हाजेर फोकस म्हजो चड आसता. प्रोटिना बरोबर फायबर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अलॉंग विथ दॅट एसेन्शियल अँड हेल्दी फॅट्स आसपाक जाय. दॅट इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. आता दूध पचोवपाक जायना दॅट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एब्सोल्युटली. आणि डायट जो आसा तो पर्सनलायज आसपाक जाय. इट शूड नॉट बी लायक एक डायट इज फॉर ऑल. पर्सनलायझेशन इज अ फॅक्ट बिकॉज सगळ्यांचे हायट वेट एवरी एस्पेक्ट इज डिफरंट. सो ताच्या खातीर वेन इट कम्स टू बॅलन्स डायट पर्सनलायझेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. ताच्या बरोबर बॅलन्स करप विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहायड्रेट शीत किंवा रोटी बिकॉज आमी गोंयान रावता शीत आमकां इज व्हेरी स्टेपल. ताच्या बरोबर चड प्रमाणात प्रोटीन ॲक्च्युली चड प्रमाणात प्रोटीन खायना. नुस्तें खाता जाल्यार सुद्दां तळिल्ले असले नुस्तें चड जाता. बट होलसम गूड क्वॉलिटी लीन प्रोटीन आसपाक जाय. ताच्या बरोबर लॉट्स ऑफ फायबर आनी गूड फॅट्स इज युअर बॅलन्स. ऑफकोर्स डेरी आयटम्स ऑल्सो आर देर पण ते आमी बॅलन्स करून